सां पावलो न्हू कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप 13वो अध्याय 11व्या वाक्यातावन 13वें वाक्य. हांव भुरगो आसतना भुरग्यां बरी उलयतलों, भुरग्यां बरी समजतलों आनी भुरग्यां बरी चिंततलों. आतां जाणटो जातस भुरगेपणाच्यो सर संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरश्यांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. हांव आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. अशें आसता भावार्थ, बरवस आनी मोग ही तीन मात्र बाळतात, पूण हांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. देवाचें उतार हें. देवाची ओडपकार. हाचें पयलें वाक्य म्हणटा, हांव भुरग्यां बरी आसतना, भुरगो जावन आसतना भुरग्यां बरी उलयतलो आनी भुरग्यां बरी समजतलो. कित्याक हांव हें सांगता म्हळ्यार आत्मीक जिवितांत मुस्तबोटी आमी दूद कवच्या भुरग्यां बरी आसां, दूद कवच्या भुरग्यां बरी आसां. आत्मीक जिवितांत वाडावळ जावची गरज, आनी केदाळा आत्मीक जिवितांत वाडावळ जाता त्या दाळा सारक्यो संगती म्हाका आनी तुका कळटात. आतां नव्या वर्सा आमच्या जिवितांत मागण्याच्या जिवितांत आमकां वाडावळ जावंक आसा, वाडावळ जाय. आनी वाडावळ जाता आसतना म्हाका आनी तुका खंडी जावन बघा जाय की हांवें तुवें संतोश बरी जावन ज्ञानाच्यो ह्या समजणेच्यो संगती आमकां हर एकल्याकी आमच्या जिवितांत कळीत जाय. जर तर फाटलीं इतलीं वर्सां जालीं, 2018 वर्सी तितलेंच म्हूण म्हज्या आनी तुज्या मतीन आसा तर तें कांयच प्रयोजन ना. वर्सां वेतात, आमी आशिल्ल्या पर्यंत आसां, कांयच वाडावळ ना, कितें प्रयोजन. त्या देखून आमी ह्या वर्सा खंडी जावन एक धैर्याचें मॅट काडचें. हांवें आनी तुवें वाडावळ आमच्या जिवितांत ह्या वर्सा कितलें जावंक साध्य आसा तितली आत्मीक वाडावळ जावंक हांवें आनी तुवें संपूर्ण तरेचे प्रयत्न करूंक जाय. आनी पळयत पुस्तकांत हाचें आनी एक वाक्य सांगता, आतां आमकां आरश्यांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. हांव आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. कित्याक म्हाका आनी तुका गैरें गैरें दिसता? कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं ह्या जिवितांत जिवन आसता आसतना आमकां एकाचें माया म्हणटा. हे माया संवसार हो सगळो मायेभरीत संवसार म्हणटा. कित्याक आमी हो मायेभरीत संवसार म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गैरें गैरें दिसता. खंयचें बरें आनी खंयचें वायट म्हणल्यार आमकां सबार फावटी म्हाका आनी तुका कळीत जायना. हेपटी अशें एक घडलें खंय, एकलो व्यक्ती सत कळीत जायचे म्हणून, उजवाड कितें सत कितें कळीत जायचें म्हणून तो बिरमोद आरण्याक चलतास. आरण्याक वचून गेल्लोच ताका पुरासण जाली, रात जाली, खंयसरी दिसना. आनी खंयसरी दिसनातल्या वेळार तो बिरमोद कितें करतलो? आनी बिरमोद ताणें न्हिदाचें मात कांय करूंक साध्य ना. ताका जोर थान लागल्या, भूक लागता, खंयच ताका मेळना. सोदता खंयसरी ताका मेळना. आखरेक एका कडेन वचून रावता आनी रावल्ल्या कडेन थंय ताका पळयता एका सिल्वराच्या आयदनांत ताका एक बरें उदक ताका दिसता. सिल्वर प्लेटींत बरें उदक दवरलें बरें दिसता. खुशी जाता, देवा म्हज्या तूं एक सतत मात खंडी जावन आसा म्हणटा आनी तें गुळगुळ गुळगुळून पियेता. कित्याक रातीच्या सान्न्याच्या उजवाडाक ताका थंयसर तें सिल्वर प्लेट दिसली आनी सिल्वर प्लेटीन बरें उदक दिसलें, बरें करून पियेलो, आरामशें न्हिदलो. सकाळीं सूर्य उदेला. सूर्य उदेताना पळयता कितें? तें मनशाचें खट्टें
आनी त्या खट्ट्या भितर आसात पुरा ते मेळें उदक रावलें किडी पुरा इशीन तिशीन घुंवन आसात. कित्याक मोगाचें न्हू ताका कळोंक ना. कित्याक कळोंक ना? कित्याक ताणें सन्न्याच्या उजवाडाक पळयलो, त्या सुर्याच्या उजवाडाक पळयलें न्ही. ताका गैरें गैरें दिसलें आनी गैरें गैरें दिशिल्ल्या वेळार ताका तें कितें बरें म्हूण चिंतून ताणें पियेलो तें निजायकी जावन तें बरें उदक न्ही आशिल्लें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका गैरें 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 दिसता आनी धा देखून मुस्तुपटी हांव आनी तूं सूख आदारता. हांव आनी तूं सूख आदारता कितें म्हळ्यार आमकां दैवीक उजवाड सारको नातिल्ल्या वरवीं ह्या संवसारीक उजवाडा नांवान तो पळयत आसतना आमकां तें भारी बरें दिसता आनी आमी तें करता, आमी संतोश भोगता. पूण मागीर कळटा की हें बरी मेळ्ळें, बरी गलीस म्हणून. आनी पयत पुस्तक आयच्या दिसा 3ऱ्या वाक्यांत नेक्स्ट वाक्यांत सांगता अशें आसता भावार्थ, भरवोसो आनी मोग ही 3 मात्र बळटात. खंयची बळटात? 3 मात्र. भावार्थ, भरवोसो आनी मोग. जर तर म्हजे तेन तुजें तें भावार्थ ना खंयच आमकां करूंक साध्य ना. त्या देखून जेजू म्हणटा जर तर तुका सासवाच्या खाणांत इतलो भावार्थ आसा जाल्यार ह्या दोंगराक काण थंयसर वचून पड म्हणल्यार कुडलें पडटा. त्या देखून खंयचें व्हरतें? भावार्थ व्हरतो. भावार्थ आमकां जेजू तें आसा. देखून आमी काले म्हणटा आमी भावार्थी म्हणटा. वी आर बिलिवर्स आमी सांगता. जर तर हो भावार्थ ना जाल्यार आमकां जियोंक कश्ट. त्या देखून भावार्थ जायचे. पयल्या सुवातेर आमकां सगळ्यांक भावार्थ जायचे. ह्या वर्सा म्हाका आनी तुका हर एकल्याक संपूर्ण तरासो भावार्थ जायचो. आनी ह्या भावार्था वरवीं हांवें आनी तुवें जायतीं बरीं कामां करूंक आसात ह्या वर्सा आनी खंडीत जावनी आमी तें करूंक शकतले आमकां त्या भावार्था वरवीं. दुसरें म्हणटा भरवोसो. जर तर आमच्या जिवितांत भरवोसो ना त्या वेळा आमी पडुल्ल्या वेळार आमकां उठोवंक जायना. आमकां कोणगी हिणसिता, आमकां कोणगी तमाशे करता, आमच्या जिवितांत कोणगी मोग करता म्हणून आमकां द्वेश करता, फाटल्यान सुरी घालता आनी आमी निराशी जाता. जर तर म्हाका आनी तुका तो भरवोसो ना जाल्यार परत आमी जिवितांत उठोवंक जायना. 2017 म्हणसर जायती घडीत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाल्यार जावंक पुरो. पूण 2018 वर्साक हांव बरवसतां म्हाका हर एक बरेंच जातलें म्हणून हांव बरवसतां. म्हजो बरवसो जावन आसा ह्या वर्सा म्हाका आनी तुका हर एक बरें जावन उंचल्यान उंचल्या आमी पावंडाक पावतले. हांव आर्थीक तरान, तशेंच मान मर्याद गौरवान, तशेंच आमच्या भलायकेंत, तशेंच शांती समाधानांत, आमकां आसच्या अधिकारांत हर एकांत आमी प्रगती जोडटा म्हणलो भरवोसो म्हाका आनी तुका आसूंक जाय. आनी हो भरवोसो जर तर ना तर हांवें आनी तुवें ह्या हातूंत खंयच बरें करूंक साध्य ना. भरवोसी आमी हे वर्स म्हाका आनी तुका मस्त बरेंपण जातलें. आनी उपरांत म्हणटा हें वाक्य भावार्थ, भरवोसो आनी मोग ही 3 मात्र बळटात पूण हांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. फस्ट भावार्थ म्हणटा तें जायजत्त म्हणटा, भरवोसो भारी गरजेचें म्हणटा, आख्रेक म्हणटा ह्या 3नाय ती गरजेचो मोग मात्र म्हणून. आतां सवाल भावार्थाचे की ह्या भरवोसाचे की कित्याक मोग श्रेश्ठ जावन आसा गे म्हणलें सवाल. भावार्थ आनी भरवोसाचे की श्रेश्ठ कित्याक मोग जावन आसा म्हणलें सवाल. पयले सुवातेर आमी पळयता जेजू क्रिस्त सरकार येताना कितें म्हणालो. सामार्काच्या सुवार्थेंत 16व्या अध्यायांत 15 वाक्यांत आमी पळयता थंयसर म्हणटा सुमे जेजू म्हणटा आमी सुमे जेजूक सत्मानेजे म्हणून संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्त्यांक सुवार्थ परगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तीचें फर्मण पडटलें. सत मानतल्याक असली आश्चर्य आनी पदवी मेळटली. म्हळ्यार क्वीक बीपी येतले कांय जावचें ना, देंव सरते दवडयतले, कोणाच्या माथ्यार तुमी हात दवरता ती गूण जातलें. कोणाक? सत मानतल्याक. जेजून कितें सांगलें? तुमी सत माने जाय. कोणाक सत माने जाय? जेजूक सत माने जाय. आनी सत मानल्या वरवीं कितें जाता? तुमची पिडा गूण जाता, कश्ट निवारतात, तुमकां सर्गेचें सूख मेळटा, पातकांचें बक्षाणें मेळटा. हें पुर्व कितें खंयचे वरवीं? सत मानल्या वरवीं. पूण सांत पावल म्हणटा त्या भावार्थ म्हळ्यार सतमानच्या ह्या भावार्थाचें की वर्तें जावन आसा मोग.
भावार्थाची वर्ते जावन आसा मोग हें कशें जावचें म्हणलें चिंताप हांवें तुवें आठोवची गरज आसा आठोवची गरज आसा. मोग केदळा आसा थंयसर आमकां संपूर्णकायेता लाभता. कितें लाभता? संपूर्णकायेता लाभता. दुसरें मोगा वरवीं मात्र आमी स्वाकुशेन बरेंपण करूंक शकता. कोणी जबरदस्तेन न्ही, कोणी धडोन मारन न्ही, बेश्टावन न्ही, बगर स्वाकुशेन हांव आनी तूं बरें करणं जबाबदारी घेवंक शकता. तिसरें मोगा वरवीं नीत आनी स्वाक साक्षात्कार म्हळ्यार सेल्फ रियलायजेशन आमकां तें लाभता. हे तीन आमकां लाभता जाल्ल्यान आमी म्हणटा भावार्थांनी बरोवसाचें वर्तें जावन आसा ओ मोग. भावार्थांनी बरोवसाचें वर्तो जावन आसा ओ मोग. आनी आमी जर तर आणखी गुणायन आमी पळयलें जाल्यार थंयसर नास्तीक व्यक्ती आसात. नास्तीक ह्या संवसारान नुस्तें नास्तीक व्यक्ती आसात. ते कोणायकी पातयेंक वचूं पातयेनात, देवाकी पातयेनात, कांय तांकां पातयेनी ना. नास्तीक ते तरी पूण ते नास्तीक तरी पूण तांकां देवाचेर भरवोसो चोरी ना आनी तांकां देव आसा म्हणून ते पातयेनात. आनीक नास्तीक मनीसी ह्या संवसारांत भावार्थ ना जाल्यारय तो जियोंक शकता. पूण कितले मेसा शकता म्हणलें सवाल. कितले मेसा शकता? भावार्थ ताचे थंय ना तरी पूण तो जियोंक शकता. भावार्थ ताचे थंय ना तरी तो जियोंक शकता. अनेक कुशीन आमी पळयता मेटेरियलिजम म्हळ्यार आमी कोंकणीन सांगतना लौकीकवाद सिद्धांत असो. आनी हो सिद्धांत जावन आसा संवसारांत आसच्यो वस्तू मात्र सत, ताजे वरवीं मात्र जिवन, ताजे उपरांत कितेंच ना. हांगा कितें अनुभव करता तेंच तें जावन आसा लौकीकवाद. ह्या मेटेरियलिजम आसच्या मनशाक बरवोसो ना. त्या मनशाक बरवोसो ना तरी तो ह्या संवसारांत जियोंक शकता. भावार्थ नातलो नास्तीक ह्या संवसारांत जियोंक शकता. बरवोसो नातलो लौकीकवाद असो मेटेरियलिस्टीक व्यक्ती तो जियोंक शकता. पूण खंयचें नासतना जियोंक शकना. मोग नासतना ह्या संवसारांत नास्तीक व्यक्ती जावं दी, त्या लौकीकवाद असो व्यक्ती जावं दी जियोंक शकना. तो मनीस कितलोय नास्तीक जावं दी, जर तर ताका बायल असो, ताज्या फ्रेंड असो, ताज्या भुरग्यां असो, ताज्या आवय बापायचो मोग नासचें, ताज्या इश्टीचो मोग नासचें, तो व्यक्ती जियोंक शकना. तो मेटेरियलिस्टीक, तो लौकीकवाद असो कितलो ताका संवसारीक वैभोग ताका आसल्यार ताका जिवितांत बरवोसो ताका ना जाल्यार मुखार कितें म्हणलो बरवोसो ना जाल्यार ताज्या मोगांत म्हळ्यार उरल्या आमच्या भोव भावंडांच्या मोग नासतना तो खंडीत व्यक्ती जियोंक शकना. मोग नासचें ह्या संवसारांत कोणूच जियोंक शकना. ल्हानशें भुरगें ताका कांय साध्य ना, अस्कत तें. ह्या अस्कत भुरग्याक आवय बापायचो मोग नासतना, आवयचो मोग नासतना तें भुरगें जियोंक शकना. मुस्तमोटी दादले बायलेचो मोग नासतना जियोंक शकनात, बायलो दादल्याचो मोग नासतना जियोंक शकनात. एक इश्टीन आपल्या इश्टीन नासचें, आपल्या मोगा विणे ती मोग नासतना ती तांच्या जिवितांत जियोंक शकनात. मोग आसल्या वेळार मात्र आमकां एक जिवीत आसा. हर एक मनशाक एकानी एक तरेची भूक आसा, एकानी एका तरान आमी वंदून आसा. उदाहरणाक एक आर्थीक रितीन सांगचें जाल्यार आमकां जर तर आर्थीक परिस्थिती आमची बरी आसा जाल्यार अनेका मनशाचेर हांव आनी तूं वंदून आसा. कित्याक त्या आनीकल्याचेर वंदून आसचें म्हाका आर्थीक स्थिती बरी जायना. म्हजें दिसपट्टें जीवन आनीकल्याचेर वंदवल्ल्या वेळार मात्र म्हाका दिसपट्टें जीवन बऱ्या रितीर जियोंक जाता. तशेंच हर एका मनशाक ताजेंत म्हणली बोगणां आसात, ताजेंत म्हणलें जिवीत आसा. हे बोगणां आनी जिविताक सर्वेस्वर असो ह्या मनशाचो मोग ताका मेळना जाल्यार तो जियोंक शकना. आनी त्या खातीर मोगाचें न्हू, मोग जावन आसा हर एका संगतेचे श्रेश्ठांतलो श्रेश्ठ जावन आसा. आनी केदाळा हो मोग आसा, आमी सांगता केदाळा एका दादल्याक मोग आसा, तो वचून घडटा. ताका कोणी पुलीस येवन सांगना तुवें काम करना जाल्यार, आज तुज्या घराक खाण हाडना जाल्यार तुका खण्ण हांव तुका मारता, धडयता म्हूण सांगनात.
ताका एक आवय आपल्या भुरग्याचो मोग करता. आवयक कोणी सांगनात आळे तूं म्हणी मोग करना जाल्यार भुरग्याक तुका खाण नांव जैलान घालता, तुका धाडायता, तुका मारता म्हणून. पूण स्वाकुशेन आपली आवय आपल्या भुरग्याक मोग करता. एक दादलो आपल्या कुटाम पोसच्या खातीर आपूण तो स्वाकुशेन करता. कित्याक ताजे तेसो मोग आपल्या कुटुंबांत ताका आसा, त्या देखून तो जबाबदारी त्या कुटुंबाची घेता. ताका कोणी वत्तड ना, स्वाकुशेन. आवय आपल्या भुरग्याचो मोग करता स्वाकुशेन. एक व्यक्ती अनेक व्यक्तीचो मोग करता स्वाकुशेन. आनी हो मोग केल्ल्या वेळार आमकां कितें भोगता? मोग केल्ल्या वेळार आमी दिवचे की चड आमी दिवंक मुखार येता. कितें करता? चिंते एक सोलो आनी चली मोगार पडल्यान जाल्यार ताका इतले आमी अनेक आसली एक ह्या चल्याक आमी दिवंक अत्रेकता गे. अनेकल्यान सांगा जिके रास जावं उपयोग साहेबा खाल तूं करताय वट्टरे करना साहेब म्हणून. कित्याक मोग म्हळ्यार तितलो पॉवरफूल. तो मोग केदळ्याक आसा गे तेदळ्याक वट्टे रितीर आमी अनेकल्या दिवंक शकता. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा खंयसर मोग आसा थंयसर नीत आसा. कित्याक नीत आसा? व्यक्तीक अनेकल्या व्यक्तीक हांव मानान आनी गौरवान पळयता, म्हजे बरेंच समान म्हणल्या भावान आमी पळयता. आनी त्या खातीर जर तर कामाच्या व्यक्तींचेर म्हाका मोग आसा त्या कामाच्या व्यक्तीक हांव बरो सांबाळ दिता. म्हज्या स्टुडंट्सांचेर म्हाका मोग आसा, हांव टिचर म्हज्या स्टुडंट्सांचेर म्हाका मोग आसा, त्या दाळा हांव त्या भुरग्यांक बऱ्या रितीर हांव शिकयता आनी तांकां वर्थे रितीर मुखार येवंक पळयता. जर तर त्या भुरग्यांचेर मोग ना, म्हाका सांबाळ मात म्हाका गरजेचो जाल्यार ती भुरगीं दड्डी जाल्यार ताका थंयच सोडटा, म्हाका कांय मंडोर ना. त्या देखून खंयसर मोगाचें न्हू मोग आसा थंयसर समानता आसा, थंयसर सेल्फ रियलायजेशन आमकां आमी आमचें रियलायजेशन आमकां कोण आमी कितें म्हणल्यार आमी जाणा जावंक शकता. ह्या मोगाचो तद्विरुद्ध जावन आसा द्वेश. द्वेश खंयसर आसा थंयसर स्वार्थ आमी कितें बरें करी जाय, आमी कितें करी जाय म्हणलें. खंयसर मोग आसा हांवें बरें करचें निस्वार्थ पूण खाली म्हणी करून बरें करी जाय. द्वेश आसा हांव बरें करूंक तयार ना, हांव पाड करता, अन्याय करता. त्या देखून मोगाचें न्हू पयत पुस्तक म्हणटा सगळ्याचें की श्रेश्ठ जावन आसा कितें? मोग जावन आसा सगळ्याचें की श्रेश्ठ. आनी त्या देखून आमी जाणा जाय भावार्थ आनी बरवसो ह्या मोगाचेर ओंदून आसात. आनी पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 13व्या दुसऱ्या वाक्यान आमी पळयता सांत पावल म्हणटा तुका इतलो भावार्थ कितलो ह्या दोंगरा खाण आनी कडेन उडोवंक इतलो भावार्थ तुका आसा तरी जर तर तुजे कडेन मोग ना जाल्यार खंयच प्रयोजन ना म्हणटा. कितले बऱ्या उतरांनी सांगता पळया. प्रावाद करचें देणें म्हाका आसात आनी गुप्पी संगतीची परिपूर्ण जाणवे म्हाका आसात, वा एक कडेन सो पर्वत अनेक कडेन वचोसो करचें तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव खंयच न्ही. कित्याक मोग ना जाल्यार हांव खंयच न्ही? कित्याक म्हळ्यार मोग म्हळ्यार देव जावन आसा. मोग म्हळ्यार देव जावन आसा. आमी पयत पुस्तकान पयल्या पत्रांत सांजुवान बरयल्या पयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायान 8वें वाक्य आमी अशें पळयता मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार मोग. आनी त्या देखून आमी मोग आमकां व्हरतो गरजेचो जावन आसा. कित्याक मोग गरजेचो जावन आसा? आमी करच्या पयलें देवान आमचो मोग केला. हांवें आतां करचें व्हडले विशय न्ही, हांवें मोग करचो व्हडले विशय न्ही, देवान म्हजो पयलें मोग केला. सांजुवांच्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायान 19वें वाक्य म्हणटा देवान आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. देवान आमचो मोग केलो त्या देखून आमी मोग करचो. देवान कोणाचो मोग केलो? जेजूचोय मोग केल्लो. आमचो मात न्ही, पयलें जेजूचो मोग केलो. आनी जेजू म्हणटा बापान म्हजो मोग केला देखून हांवें तुमचो मोग करता. कितलें बरें चिंता पळया. जेजू म्हणटा बापान म्हजो मोग केला देखून हांवें तुमचो मोग करता. आमी सांगूंक जाय देवान म्हजो मोग करता देखून हांव उरल्यांचो मोग करता. आनी पयत पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार सांजुवांच्या 15व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताज्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. मोग थंयच्यान आयलो, म्हजे आयलो, म्हजे तो तो परत वळोवन गेलो. तशें जेजून म्हळें तशें हांवें तुवें मोग करूंक आसा. परत थंयसर 12वें वाक्य म्हणटा हो म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय.
आपल्या इश्टां बसत आपलो जीव दिवचे प्रास ओरतो मोग दुसरो ना. कित्याक आमी मोग करीसे म्हळ्यार देवान आमचो मोग केलो, जेजून आमचो मोग केलो, तशेंच आमी पेलाचो मोग करूंक आसा. जेजू म्हणटा म्हजो बापान मोग केलो देखून हांव तुमचो मोग करतां. आमी म्हणटा जेजून आमचो मोग केलो देखून आमी पेलाचो मोग करता. आनी त्या देखून 17वें वाक्य म्हणटा हो म्हजो उपदेश तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजून सांगलें एकच मोग मोग मोग. 2018 वर्स मोगाचें न्हू. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें तें वर्स जावं दी. आमच्या जिवितांत करचे हर एक करणी ती मोगाची जावं दी. आमच्या जिवितांत आमी कितें अनुभव करता तो मोग मेळूं दी. आमच्या जिवितांत आमकां मोग मेळूं दी, हेरांक आमकां मोग दिवंक मेळूं दी. कित्याक तिंद्र ती देवा की एकामेका ते मोग करनासलो. बाप जेजूचो मोग करनासलो, जेजू बापाचो मोग करनासलो. मोगाक ताका प्रारंभी ना, मोगाक त्या अंती ना. मोग जावन आसा एक विशिश्ट सकत. आनी मोगाच्या सक्ते वरवीं आमी उंचल्या पावंडाक वचूंक पावता. सांजोच्या 17व्या अध्यायान 26वें वाक्यान तुमी जेजू म्हणटा म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे तें आसच्याक आनी हांवें तांचे सवय रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां. जेजू म्हणटा तुका म्हजेर मोग आसा, वो मोग तांचे तें आसूंक जाय. त्या देखून हांव बापा तुजे विशीं हांवें तांकां कळीत केलां. कित्या खातीर इतलें पुरो जेजून कळीत केल्लें एकच कारण जावन आसा, मोग जावन आसा. सर्वश्रेश्ठ मोग जेजून अनुभव केलो. मोग म्हाका आनी तुका दिवंक ताणें खुशी वेली. जेजून दिले 2 उपदेश तुमी जाणात. मातयेच्या 22व्या अध्यायान 43 ते 40 वाक्य म्हणटा 2 उपदेश. पयलो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा देवाचो मोग कर तर. दुसरो उपदेश तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेलाचो मोग कर. हांगासर आमी पळयता मोगाक दिल्लो इतलो म्हत्व सगळ्यांनी सर्वेस्परान मोगाक ताणें म्हत्व दिलो. अनेक कारण जावन आसा मोगाचें न्हू. कित्याक भावार्थ आनी बरोवसाचे की मोग व्हरतो. अनेक वर्तें जावन आसा भावार्थ आनी बरोवसो आमचे भितर आसचो. भावार्थ आनी बरोवसो आमचे भितर आसो न्हू, आमकां फायदे आसो. सड्ड भावार्थ म्हाका आल्यार कितें जाता? म्हाका सड्ड भावार्थ आल्यार म्हाकाच बरें, हांवें सांगिल्लें बरें कामां जातात. बरोवस आसल्यार म्हजें जिवीत बरें जालें, म्हाका नॅक्स्ट मुखल्या हांताक हांव बसूंक पावता. पूण मोग म्हजे भितर आसल्यार आनेकल्याक बरें जाता. म्हजे थंय मोग आसल्यार तातूंत बरें जावचें कोणाक? आनेकल्याक. त्या दुखूनी मोग व्हरतो. भावार्थ आनी बरोवश्यांत स्वा बरेंपण तर म्हाकाच जावचें बरेंपण तर मोगा वरवीं आनेकल्याक बरेंपण जाता. आनी त्या खातीर तुमी जिसू म्हणटा मोग जावन आसा तो व्हरतो. एकामेकाचो तुमी मोग करा, देवाचो तुमी मोग करा. मोगाक ताणें व्हरतो गेलो. तुजे थंय मोग आसा जाल्यार तूं देवाचो मोग करताय. आनी देवाचो मोग करताय मात न्ही, फेलाचो तूं मोग करताय. भावार्थान बरोवस आसल्यार तूं भावार्थान जिवंक शकतलोय, बरें करूंक शकता. तुजें धैर्यान तूं भरतलोय आनी तुज्या जिवितांत तुका बरेंपण जातलें. देखून जेजू म्हणटा हांगा सांत पावल म्हणटा भावार्थान बरोवसाचें की मोग जावन आसा व्हरतो. आनी येदोळस सिस्टन सांगलें बरें, मोगाक अंत ना. पळय पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या 13व्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा मोग केदींच सराना. प्रावादेचें उलोवण आकार जातलें, विचित्र भाशेन उलोवचें तेणें समाप्त जातलें, जाणवायचें तेणें नपय जातलें, पूण मोग केदींच सराना. दॅट इज नेवर एंडींग लव आमकां आमच्या जिवितांत आमकां मेळचो. भावार्थ कशें म्हळ्यार ताका पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर बोरीं कामां ना जाल्यार तो भावार्थ निर्जीव. बोरीं कामां खंयच्यान करूंक साध्य आसात? मोगा वरवीं मात्र. आमी जाकोबाक बरयल्ल्या 2 अध्यायान 26वें वाक्य पळयता. जशें श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना तशें कोरण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीव ना. परत सांगता, जशें श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना. श्वास आनी कुडी मदें खंयची इम्पॉर्टंट? श्वास नाल्यार कुडीक काही व्हॅल्यूच ना. तशेंच कोरण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीव ना. आतां कोरण्यो करी जाल्यार कशें करी जाय? कोरण्यो करी जाल्यार हांवें मोग आसा जाय. मोग आसल्यार मात्र म्हाका बऱ्यो कोरण्यो करूंक साध्य आसा. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर तुजे थंय कोरण्यो नात तुज्या भावार्थाक कांय व्हॅल्यू ना. ह्यो भावार्थ येजे जाल्यार तुजे थंय मोग आसूंक जाय. आनी ह्या मोगा वरवीं तूं हर एकी बरें करूंक शकताय.
परत आमी पळयता ह्या मोगा वरवीं अनेक प्रयोजन कितें म्हळ्यार मोगाद्वारे खाकोळत आनी कुरपा वळटा. मोगाद्वारे खाकोळत आनी कुरपा वळटा. सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता, त्या देखून आमकां तो खाकोळ दाखोवन आमची पातकां तो बक्षयता. त्या देखून सोम्यान जेजून सांगलें त्या प्रॉडिगल सन ताजे ओपारीन तो सांगा लागलो, बाप पळय केदाळा पूत आपलो फाटी येता म्हूण राखून हात उशेवन रावला. पयस जावन पूत येवसो दिसता आनी तो ताजेर खाकोळ दाखोवन ताका बक्षिता आनी ताका आरावन धरता, बक्षून ताका आरावन धरता. खाकोळतीक मोगाचें न्हू कारण मर्सी आमी म्हणटा ताका कारण कितें मोग जावन आसा. एफेसकारांक बरयल्ल्या 2 अध्यायान 4 आनी 5 वाक्य म्हणटा, पूण अपार काकुळतीन बरयल्ल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सवें पुनर्जिवन केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडून मेळ्ळी. कित्या खातीर आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत अदीक मोग आसलेल्यान ताणें आमचेर काकूळ दाखयली आनी काकूळ दाखयल्ल्यान म्हाका आनी तुका पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळें. काकूळ तें एक आसल्यार पुरो गे मोगाचें न्हू, काकूळ तसल्यार पावना. ताजे उपरांत जायजय आमकां देवाची कृपा आनी देवाची कृपा आसल्या वेळार मात्र कृपा म्हळ्यार कितें? कृपा म्हळ्यार म्हाका फावो न्ही तरी पूण धर्मार्थ दिवचें एक देणें. धर्मार्थ दिवचें देण्याक आमी म्हणटा कृपा म्हूण सांगता. आनी कृपा जावन आसा आमचे थंय आमकां योग्य ना जाल्यारय आमकां कोणी जर धर्मार्थ दिता जाल्यार ताजें ग्रेस म्हणटा, कृपा म्हणटा. म्हाका मार्क्स 25 मेळ्ळ्या ते जाल्यार टिचरीक 5 घालून 30 करून सोडटा. तिची कृपा. आमी कितलेशे म्हणटा तुजी कृपा सायबा तुवें एक दिल्यार म्हाका कांय पुणी आसा म्हणटा. ताका आमकां फावो न्ही जाल्यारय आमकां मेळचे ते कृपेक आमी ताजे वरवीं मेळचेक आमकां कितें बरेंपण मेळटा जाल्यार ताका आमी कृपा म्हणटा. उदाहरणाक देवाची भुरगीं जावचें आमकां पातक्यांक फावो न्ही तरी पूण आमकां देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिता. आमकां आध्यात्मीक चिंतपान आमकां तितलें बरोवंक शकत ना जाल्यारय तेजे कृपेंत हांव आनी तूं आध्यात्मीक चिंतपान बरोवन हांगा सक्रामेंता मुखार बसून रावले हांव. आमकां आमच्या जिणेंत सस्वीक जिवी जोडचेंतलें बरेंपण आमचें करूंक साध्य ना तरी पूण जेजूच्या कृपे वरवीं आमी सस्नीक जिवी जोडूंक येता. हें सर्व आमकां कृपे वरवीं लाभचें. ह्या कृपा लाभचें जाल्यार खंयच्या मुखांत लाभता? सक्रामेंतांद्वारे लाभता. विविध सक्रामेंत आसात पळय सभेंत आनी त्या विविध सक्रामेंता मुखांत आमकां कृपा लाभता. प्रत्येक तरान येवकरिस्ताच्या त्या सक्रामेंता मुखांत विशेष तरेची कृपा लाभता. जो कोण तो येवकरिस्त दिता या मीस करता ताज्या योग्य तर न्ही बगर सर्वेस्परच्या कृपे वरवीं आमकां ती लाभची. आमी जर तर फावो त्या काळजान ना जाल्यार ती कृपा आमकां ब्लॉक काडटा आनी आमकां कृपा लाभनातले बरें जाता. त्या देखून आमचे थंय नितळणीस अंतस्कन आसा जाल्यार सर्वेस्परची कृपा ह्या सक्रामेंत जोडल्या वरवीं आमचे थंय ती कृपा वळोवन येता आनी आमकां देवाच्या नितीवंतपणांत आमकां भाग घेवंक मेळटा. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या 2 अध्यायान 8 आनी 9 वाक्य म्हणटा, ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावंटीचो फोल्ड म्हूण तुमी कोणीय भाडाय उलोवंक नजो. तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें म्हळ्यार कृपा, फ्री गिफ्ट. कृपा जाल्ल्यान तुमच्या वावरा वरवीं जावचें न्ही. त्या देखून आयच्या दिसा आमी उडास दवरया. आज जावन आसा उडास दवरया. 2018 वर्स म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पराची काकूळ म्हाका आनी तुका वळोवंक जाय. सर्वेस्पराची कृपा म्हाका आनी तुका देवोंक जाय. हांवें तुवें सर्वेस्पराच्या मोगान हांवें तुवें सोडोवंक जाय. म्हजे थंय भावार्थीक गरज आसा, बरोवसोय गरज आसा. ताचे वर्ते रितीर 2018 वर्स म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें आनी मैपासाचें वर्स जावं दी. ह्या वर्सा सर्वेस्परचो मोग आमचेर धराळ वापर दिवूं दी. मात्र न्ही ह्या आमच्या मुखांत्र सबार हजारो लोकांक सर्वेस्पराचें मोग कितें म्हणलें आमी दाखोवन दिवंक आमकां कृपा लाभून दी. ह्या वरवीं 2017 वर्सां म्हणसर आमी जियेल्ल्या जिणेचे की वर्ती जाणतिकायची जिणी
भुरग्यां बरी न्ही एक वर्ते जाण तिकायची जिणी दिवंक सर्वीस फॉर देव म्हाका तुका फोव करून दी. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा केदळा मोग आसा त्या दळा सबार संगती आमकां धराळ मापान लाभता. धराळ मापान आमी जाल्यार मनीस जाल्यार आमकां केदळा मोग एका मनशाचेर वळटा धर रे खा रे म्हणून कहता ताका पुरो जाला नाका डेडा नाका का रे पुता म्हणून धर्माक का म्हणून नाका म्हाका इतलें कॉस्टली नाका म्हळ्यार आनकी इल्लें कॉस्टली काणगे वता बरें करून काणगे म्हणटा. आज जर तर हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमी देवाचो मोग जें कितें ताजें आसा तो आमी साकोंक शकल्या जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आशिर्वादाचो वळसो भरता. मोगळा सुमया जेसू ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मुखार दवरता सुमया. ह्या वर्सा सुमया जेसू ह्या भुरग्यांक तो विशेश रितीन आशिर्वादांनी बेसांव बोर सुमया. आशिर्वादां तुजो मोग ह्या भुरग्यांनी साकोंक करपा दी सुमया. तुज्या मोगा द्वारे सुमया तुवें दिल्लें तें सोडवण सर तुज्या कश्टां नश्टांत हांव सोडवण ह्या भुरग्यांक लाबून दी सुमया. सर तुज्या पिडेंत हांव सोडवण लाबून दी सुमया. सर तुज्या आर्थीक संकश्टांत हांव सोडवण लाबून दी सुमया. सर तुज्या काळोखांत हांव सोडवण लाबून दी सुमया. सर तुज्या वायटा अनवरांत हांव तांकां सोडवण लाबून दी सुमया. सर तुज्या कंथी बेजारेंत हांव तांकां सोडवण लाबून दी सुमया. सर तुज्या पातकांत हांव तांकां सोडून लाबून दी सुमया. सर ताच्या थाळण्यांत हांव तांकां सोडून लाबून दी सुमया. हर एका वायट विघ्ना अनवरांत तांकां सोडून लाबून दी सुमया. आशिर्वादाचो पावस तो तांचेर वचून दी सुमया. मोगळा सुमया जेसू ह्या आमच्या तुज्या भुरग्यांक सुमया जेसू हर एकल्याक तुजो मोग साकोंक मोग अनुभव करचें विशेश तरेचें कृपा फोव कर सुमया. ह्या मोगा द्वारे सुमया तांचे थंय विविध देणी तांचे थंय फुलोवन दी सुमया. तांचे मुखांत मोग हेरांक वळोवन दी सुमया. तांच्या कुटुंबांत तांच्या शेजाऱ्या ताणें वावर करचे कडेन आनी सगळ्यांनी तुजो मोग वळोवन दी सुमया. आनी ह्या वरवीं मोगाचें बंडर जावन आमकां हर एकल्याक तूं रूपीत कर सुमया. आमचें थंय सगळें आमचें काळीज तूं परिवर्तन कर सुमया. आमचीं चिंतनां आमचें बोगणां तूं परिवर्तन कर सुमया. मोगाचीं बोगणां मोगाचीं चिंतनां काकुळतीचीं चिंतनां माया मोगाची आमकां चिंतनां बरेंशें कर सुमया. मोगळा सुमया जेसू ह्या भुरग्यांक विशेश रितीन 2018 वर्स आशिर्वादी जावन दिवन मागता. हर एका घडये तांकां आशिर्वादाचें जिवन लाबून दी. मोग तांकां फेल्या तावन तांच्या कुटुंबांत तावन तांच्या शेजाऱ्या तावन हेरांत तावन तांकां मोग मेळून दी आनी हांचे तावन हेरांक मोग लाबून दी म्हणून जेजू क्रिस्ता तुज्या नांवान सामातेच्या 7व्या सत्य वाक्याच्या वागदाना काल मागा तुमकां दितलें सदां तुमकां मेळटलें बडें तुमकां उक्तें दितलें म्हळ्यार वागदाना काल सुमया जेसू तुज्या नांवी हांव मागणें दवरता सुमया. ह्या भुरग्यांक तो आशिर्वाद कर बेसांवान भर कृपेन भर आशिर्वाद कर तांचें जिवन नंदन जावं दी. आमेन आमेन आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्तानी पवित्र आत्म्या हांगासर हजर आसच्या हर एकल्याक तुज्या हातांत समर्पिता. सोम्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. अब्बा बापा तुज्या कृपेन आमकां बरं. सोम्या जेजू तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी. हांवें तुजो आनी हेरांचो मोग करूंक म्हाका करपा दी. पवित्र आत्म्या म्हजे थंय परिवर्तन हाड. अब्बा बापा तुज्या कृपेन आमकां बरं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमचो मोग केल्ल्या बरी. हांवें तुजो तशेंच हेरांचो मोग करूंक करपा दी. पवित्र आत्म्या खंयसर गरज आसा थंयसर आमचे थंय परिवर्तन हाड. आपड सोम्या हर एकल्याक आपड तुज्या काकुळतीच्या दिश्टीन आमकां परिवर्तन कर. आमची दिश्ट तुजेर कोंसोवंक आमकां करपा लाबय. आत्मीक परिवर्तना द्वारे मतीचें समाधान आनी दैहीक भलायकी आमकां फावो कर. हर एकल्या थंय आसचे मानसीक वत्तड ह्या घडये तुज्या स्पर्शा वरवीं संपूर्ण तरान निवारण जावं दीत. हर एकल्या थंय आसचें जडायेचें काळीज तुज्या स्पर्शाद्वारे समाधानी आनी मोगान भरलेलें काळीज जावन रुपांतर जावं दी सोम्या.
पवित्रात्म्या तुझ्या आदारा सवे आमचे थंय आसचे मनुष्या सै बसून दैवीक सक्तेन भरलेलें जिवन जिवंक आमकां तूं आदार लाभय. आशिर्वादीत कर सम्या बापा, आशिर्वादीत कर. तुवें आपयल्या करीत आमकां तुजे सरशीन येवंक साध्य सम्या बापा. म्हाका तूं आपय, आमचें नांव काडन तूं आपय बापा. तुजे सरशीन येवंक आमचें काळीज परिवर्तन कर. तुज्या स्पर्शन, तुज्या पवित्रात्म्याच्या स्पर्शन हर एकल्याक तूं तुजे सरशीन वोड आनी मागण्याच्या स्पिरितान बर. सर्गींच्या बापा, हांव समर्पितां हांगासर जो कोण मागण्याच्या स्पिरिता खातीर मागता तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. शेळिल्ली हर एकली तुज्या स्पर्शन बावडती लोक जावन परिवर्तन जावं दी. बावडत आमचे थंय उर्जीत जावं दी. सदांकाल त्या बावडता वरवीं तुजे थंय आमी बरवसो दवरून तूं आमकां हर एका कश्टा अनवरांतले निवरावन शाबीत सांबाळटाय म्हणल्या दृढपतीणेन आमचें जीवन सरूंक जाय आसची कृपा तुज्या पवित्रात्म्याच्या सत्य मुखांत्र आमकां हर एकल्याक तूं फावो कर बापा. हें वर्स आशिर्वादाचें कर. हें वर्स आत्मीक अभिवृद्धीचें कर. आत्मीक क्षेत्रांत यशस्वी जोडचे बरी आमी एकमेट मुखार सरचे बरी आमकां तूं आशिर्वादीत कर सम्या. सम्या जेजू, हर एकल्याक तूं आपड सम्या. काळज जमाना पारकूं सो देव तूं आमचे थंय आसचें उणेंपण तूं धुवन काड सम्या. आमचे थंय आसचें हर एक तरेचें आत्मीक उणेंपण तूं धुवन काड सम्या. आनी तुज्या सत्तेन भरलेली जिणी जियोंक आदार लाभय सम्या. आशिर्वादीत कर सम्या. हर एकल्याक आशिर्वादीत कर सम्या. जो कोण मानसीक समाधाना खातीर मागता बापा तांचेर तुजी आशिर्वादाची दिश्ट घाल सम्या. तुज्या आशिर्वादाचो हात तांचेर दवरन तूं तुज्या आत्म्याच्या सत्तेन तांकां आपड सम्या. मतीचें समाधान फावो कर सम्या. आत्मीक तरान आनी मानसीक तरान तूं समाधान लाभय सम्या. तुजें हजारपण बगूंक करपा लाभय सम्या. आनी हर एक बंधनां दुष्ट शक्तींचे पास मोडन घालन, हर एक ताळण्यो मोडन घालन मागण्याच्या स्पिरितान भरलेली तुजी पवित्र मंदिरां जावन आमकां हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर म्हण मागता. जो कोण आतां भिरांत आसा हर एका संगतीक हर एक मॅट काडटा आसतना हर एक डिसिशन काण घेता आसतना कितें करचें म्हणलें समजनासतना बेन तांकां आवरत जावन आसा तसल्या व्यक्तींक बापा तुज्या हातांत सरेंडर करता. ह्या घडये तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तांचे थंय आसचें बें संपूर्ण तरान मोडन घालन तुजी सकत तांचे थंय वळाशी कर आनी धैर्याचो आत्म दिवन तूं तांकां ह्या घडये आपड आनी आशिर्वादीत कर म्हण मागता. आमचो बावार्थ पासारूंक आचरसूंक येवचे हर एक तरेच्यो अडकळी सोम्या तुज्या पांयामळी समर्पिता. सोम्या सर तरेचे वायट कितें आसा जाती मदलें हर एक समस्ये जात कात लेकीन आसतना भाऊ बांदवपणाचो स्पिरीट आमचे मुखांत्र हेरांक वाळून दी बापा. आनी तुजी सुवार्ता तुज्या मोगाची सुवार्ता प्रसारूंक जाय आसची करपा हांगासर आसलेल्या हर एका भावा भयणींचेर वत आनी हर एकल्याक तुज्या मोगान भरलेले काळीज फावो कर म्हण मागता. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता. सगळ्या जिविता तुजे रूप पळोवंक शकता. सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा आसा
हांगा हांगासा सोम्या हांगा हांगासा सोम्या हांगा हांगासा सोम्या हांगा हांगासा हांगा हांगासा सोम्या हांगा हांगासा सोम्या हांगा हांगासा सोम्या हांगा हांगासा सरस्पर बापा तुझे आशीर्वाद तुझ्या भुरग्यांक फावो कर बापा. पवित्र उंड्या रूपाकाल हजार सवस त्या कोटकाराक गुण करूंक लागलो. आमी सर्व सभा रितींच्या विविध रितींच्या कोडाच्या पिडेत हांव न्हू वळवळता. आमची पिडा कुडीची नांतरी मानसीक आत्मीक पिडेन आमी वळवळता. त्या देखून ह्या जेजूचे ह्या सोम्याचे स्पर्श घेवच्याक आमी हांगासर आयल्या. होस जेजू आमची पिडा सर गुण करूंक शकता. त्या देखून त्याच कोडकाराचे मागणे आमचे मागणे आमी करया. तुका खुशी आसल्यार म्हाका गुण कर सोम्या. आनी त्याच जेजूची उतरां आमच्या कानांत आमच्या काळजांत सदांच आयकूंक मेळटली. म्हाका खुशी आसा तूं गुण जा. तर आमचे सर्व मानसीक वतड दैहिक वतड सर ताच्या मुखार आमी दवरया. सर आमचें वजें ताच्या समोर आमी दवरया. सर वजी तो हळू करूंक शकता. हांव जावन आसा बोळ्या आनी कळत्या काळजाचो. कश्टांतल्यान येया वजन भोगतल्यान येया हांव तुमकां विशय दितालो. आमकां विशय जाय सर ह्या सोम्या लागीं आयल्यार खंडी सावन तोच विशय आमकां दिवंक शकता. त्याच अत्रेगान त्याच भावार्थान त्याच विश्वासान आमी हांगासर आयल्या. तर आमची वजी हळू करया. सर आमची मोतीची काळजाची कुडीची वजी आसली ती सर ताचे समोर आमी दवरया. ताचें बेसांव घेवंक अत्रेकची आमी ताचें बेसांव घेवन वता आसतना ही सर्व वजी हळू जावनचो अनुभव आमकां खंडीत जावन जातलो. सर पडोवन ताका नमस्कार करता आसतना खंडी जावन ताची बिरमोतेची दिश्ट आमचेर तूं फंगता. काळोखांत आसल्या काळोखांत चलतल्या आमकां तसो नीज उजवाड नीज बरवसो नीज वाट तो आमकां दाखयता. तर ह्या सोम्याचे स्पर्श आमी घेवया. ताचे बेसांव घेवंक आमकांच आमी तयार करया. आमची तकली बगवया ताका नमन करया. तसो हात आमच्या तकलेर दवरून ताचे स्पर्श आमी घेवया.
देवा बापा करसिया अर्घता कपाटव्या देवा बापा करसिया अर्घता कपाटोया होगलिकताची उसर्या स्तुतिताची करूया होगलिकताची उसर्या स्तुतिताची करूया देवा बापा करसिया अर्घता कपाटोया देवा बापा करसिया अर्घता कपाटव्या देवा बापा करसिया अर्घता कपाटव्या देवा बापा करसिया अर्घता कपाटव्या होगलिकताची भूसर्या स्तुतिताची करूया होगलिकताची भूसर्या स्तुतिताची करूया Alleluia, 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 गाबूया Alleluia, 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 गाबूया Alleluia, 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 गाबूया Alleluia, 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 गाबूया जीसु सौम्याक नावड्या कीर्तिताची गासव्या सौम्या जेजूक नावड्या कीर्तिताची गासव्या सौम्या जेजूक नावड्या कीर्तिताची गासव्या सौम्या जेजूक नावड्या कीर्तिताची गासव्या मैमताची वाकण्या उपकर्ता स्वभावड्या मैमताची वागण्या उपकर्ता स्वभावड्या सौम्याची सुनावड्या कीर्तिताची गासव्या सौम्याची सुनावड्या कीर्तिताची गासव्या मैमताची वागण्या उपकर्ता स्वभावड्या मैमताचो वागण्या उपकर्ता स्वभावड्या हालेलुया Alleluia, गाबूया Alleluia, 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 गाबूया पवित्रत्म्यकुल्लस्य सांगतामि वन्दिया पवित्रत्म्यकुल्लस्य सांगतामि वन्दिया पवित्रत्म्यकुल्लस्य सांगतामि वन्दिया पवित्रत्म्यकुल्लस्य सांगतामि वन्दिया वैभवता सोपर्गड्या कुर्पताची मागया वैभवता सोपर्गड्या कुर्पताची मागूया Alleluia, 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 गाबूया Alleluia, 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 गाबूया देवा बापा करसिया अर्घता कपाटव्या 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 होगलिकताची उसर्या स्तुतिताची करया होगलिकताची उसर्या स्तुतिताची करया Alleluia, 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 गाबूया Alleluia, 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 गाबूया Idia boda sakramenta sestang naman koruya पूर्वील्या त्या रूपा बोधला
नव्यो रीती आदया सर्वोन्वेच्या अस्कत्विश्व्या बाबताचे बोर दिव्या जसे बापा तसे स्वता उल्हासाणी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्यान हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समी नावडता आमेन. प्रार्थया हे देवा विचित्र सक्रमे दाखल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सर्वनेसो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना